30-40 वर्सां हे ट्रान्सफॉर्मर तशेंच आसा आनी आमी पळयता की वर्सान वर्स पॉप्युलेशन हें वाडत आसा. पॉप्युलेशन जितलें वाडटा तितले डिवायसीस लोकांचे वाडटा. आज इतली गर्दी बी वाडल्या, AC वाडटा, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी वाडटा आनी त्या ओल्ड ट्रान्सफॉर्मराचेर लोड येतालो. पळय फ्यूज जाताली, लो वोल्टेज जाताली, लोकांचे एप्लायन्सीस वताल्यो, अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो. सो आमी आयल्यात तेन्ना आमी फूल वास्कोतले सगळे ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेड करपा खातीर आमी प्रपोजल घाल्लो. तो आमचो सँक्शन जावन आयिल्लो आनी आतां आमी एक एक करून सगळ्या कडेन स्टार्ट केला. आज आमी पळयतात की सगळ्या वास्को भरान अरावंड 22 ट्रान्सफॉर्मर्स वी हॅव इन्क्रीज. सिटीन आमी 9 ट्रान्सफॉर्मर इन्क्रीज केल्या आनी प्रत्येक भागान उरुले जावं, मेस्तावाडा, ब्रह्मस्थळ जावं, सगळ्या कडले जे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते सगळे अपग्रेड केले वतले आनी अशें करून वास्कोन जे पळय पावर शॉर्टेज आसा, शॉर्टेज म्हणजे हें जाता, फ्लक्च्युएशन जाता, नाजाल्यार लोड घेना ट्रान्सफॉर्मर, परते परते फ्यूज वता, लायटी वता, हें बंद जातलें आनी त्या खातीर आज आमी हें सगळें प्रपोज केल्या आनी अपग्रेड करपाचो आमचो प्लॅन आसा. थोडे जे सेन्सिटीव ट्रान्सफॉर्मर्स आसा थंय लोकवस्ती चड आसा, थंय आमी आनी व्हडलो म्हणजे 600चो हे ट्रान्सफॉर्मर प्रपोज केल्या आनी हें सगळें केलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळें जेन्ना लागतलें तेन्ना ट्रान्सफॉर्मर हाजेर लायटीचो प्रॉब्लेम चडसो जे फ्लक्च्युएशन जाता नाजाल्यार फ्यूज जाता, परत परत लायट वता, तें वतलें. सिटीचो रेजिडंट म्हणून म्हाका मना पासून काळजांतल्यान खूब खोशी जाता, कित्याक ही एक खूब वर्साची आमची डिमांड पेंडींग आशिल्लो. ताजी बाबा 2022 आमदार जातकच ताणें कंटिन्यूअस फॉलोअप करून नॉट ओन्ली इन सिटी बट एंटायर वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे कितें अपग्रेडेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स आसा त्या गोश्टीक ताणें आज चालना दिल्ली आसा. गव्हर्मेंटांनी ताका तितलो टेको दिल्लो आसा आनी ह्यो गोश्टी आज मार्गाक लागता. हें आयकून आमकां मना काळजांतल्यान बरें दिसता. त्यामुळे आमच्या वास्कोचे लाडके आमदार बाब दाजी साळकारांचे हांव मना पासूंतल्यान धन्यवाद करता. त्याच प्रमाणे आमची सिटी वॉर्डाची कावन्सिलर शमी मॅडम, ताकाय हांव मना पासून, कित्याक तेंय ताचे कडेन कंटिन्यूअस फॉलोअप करता, ताचे खातीर तेचे मना पासून धन्यवाद करता.